जाऊ राखाया सदानीत मोगान सुखा दुखात दिवनांका आधार जातायांक सोबळगो सांभाळणार संतोषात सोम्या मंदिरात सोम्या गीता गाऊन मातूर तुका अर्सिता आमचे तुवे गोतुल्या सर्देव्यापासून अर्था भेटयता दिवाशी काळसा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमियान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आम्ही हरी एक मिसाचे बलिदान बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याच्या नावे सुरू करता. कशें आखेर करता वसून या क्रिस्ताचे कृपेन क्रिस्तान धाडचें बापाचे नवे सुरू केल्ले निमाणे क्रिस्तान धाडचें फाटी वसा खंय फाटी तुमच्या घरा ह्या समाजाक वसा आनी जें कितें हांवें तुमकां शिकयलां जें कितें तुमी अणभव जोडला तो वांटून घेया. हेच्या वांजेलांत हें आमकां पळोवंक मेळटा. जेजून आपल्या शिसांक धाडचें आपले प्रतिनिधी जावन धाडचें आपलो अधिकार तांकां दिवन धाडचें. हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयतना आमकां हरी एकल्याक ताणें आपयलां न्ही थोड्यांक हरी एकल्याक तो आपयत आसा न्ही एक पटी मात्र हरी एक पटी तो आपयता. ताचे लागीं येवंक ताचे तावन शिकोवंक ताच्या कृपेन बरोवंक आनी हेरांक ताचे हातेरां जावंक ताचे मिशनरी जावंक. हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयतना आमकां हरी एकल्याक आसचें मिसांव म्हज्या जिवितान म्हाका कितें जेजू आपयता करूंक तें करूंक म्हाका समजय म्हाका सक्तेन बरो म्हणून आमचे अत्रेक आमचे मागणी जावं दी. तशेंच आज पवित्र सभा भगवंत आगता अंकवार तशेंच रक्त साक्षीन हिचे स्मरण करता. सादारण 3ऱ्या शतमानांत जियेल्ली ग्रेस्त कुटुंबांत जल्माल्ली आनी निमाणे क्रिस्ता खातीर आपणाचें जिवीत समर्पिल्ली एक चली बहुशा 15-16 वर्सांच्या प्रायर तिका जिवेशी मारले. तिच्या विनवणेन आमच्या जिवितांत क्रिस्ताक समर्पित जावन जियोंक जायसची मजत आमी मागया. सर आमचे पातकां उणेपण स्वकेंद्रीत जिवीत आमचो स्वार्थ आमचे बावर्तांत आसचे शेळेपण ते सगळें वळखून घेवन बलिदान भेटोवंक आमी तयार जावया. सांगता म्हणया हांव सर्पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून घेवन सदां संवार मरिये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थोया. ह्या मिसाची त्या सवा तशीच आमची वैयक्तीक त्या सवा बापा मुखार दवरया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा जेजूच्या मोगा खातीर अंकवारपण सांबाळून
रक्त सक्षेपणाचो मुकुट जोडूंक तुझ्या असक्त भुरग्यांक तूं फावो करताय. तुझे अंकवारी बघेवन तू आगत असो आज मी वार्षिक संभ्रम करता. कष्टां अडखळींचेर जैत व्हरून आनी निष्कळपण सांबाळून मोरा पर्यंत खऱ्या भोवतांत ती थीर रावली. तिची देख घेवन आनी तिचे विनवणेच्या आदारान निर्मळपण सांबाळूंक आनी शेवट पर्यंत तुका विश्वासी रावून तुजी आनी आमच्या पेल्याची सेवा करूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमयान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुझे स्वयं पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. रायाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. दाविदाच्या मरणाचो वेळ लागीं पावलो आसता ताणें आपल्या पुता सलमाक हो अनुदेश दिलो. पृथ्वे वयल्या सव मनशाचे वाटेन हांव आतां वेता. धैर्य घे आनी तुझे पौरुश दाखय. सर्वेस्परा तुझ्या देवा मुखार तुझे कर्तव्य कर. ताच्या वाटांनी चल आनी मैजेच्या धर्मशास्त्रांत बरोवन घाल्यात ते ताचे उपदेश आदेश आज्ञा आनी नियमां पाळ. तेन्ना जे तूं करताय आनी हाती घेताय ते सगळें सुफोळ जातले. आनी सर्वेस्पर आपले म्हाका दिल्ली ही बसावणी सिद्ध करतलो. तुझे पूत आपल्या सगळ्या काळजान आनी सगळ्या आत्म्यान म्हाका विश्वासी रावून चलतीत जाल्यार इस्रायलाच्या शिवासनार तुझ्या वंशाच्या मदलो एकलो बसनासतना रावचो ना. दाविदान आपल्या पूर्वज सवे विशेव घेतलो आनी ताका दाविदाच्या शहरान निकेपिलो. दाविदान इस्रायलाचेर 40 वर्सां राजवटकी चलयली. हेब्रोनान 7 वर्सां आनी जेरुसलेमान 33 वर्सां. सलमाव आपल्या बापाय दाविदाच्या शिवासनार बसलो आनी ताची राजवटकी तीर स्थापीत जाली. देवाचे उतार हे. देवाचे tu servespora sumistan surasa. Tu servespora sumistan surasa. तुझी सावना सावडवी पदवी आणि महिमा जैतानी दरबार सर्गी संसारी आसा ते सगळेच तुझे. Tu servespora sumistan surasa. सर्वेस्परा तुझी जावन आसा राजवटकी सगळ्या वयर तुका आसा पदवी. ग्रीस गाय आनी वडवीक तुझी स्थान येता. Tu servespora
जाता तासा अधिकाराने बळ तुझे तान उपसाता वोडविकानी पदवी तू सर्वेस्परा सोमेस्तासु राजा तू सर्वेस्परा सोमेस्तासु राजा Hallelujah, 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 hallelujah. देवाची रास लागी पावला पापकीची निबदला आणि बरी खबर सन्माना Hallelujah, 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 hallelujah. सोमी तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची सुवार्ता महिमा तुकाली सोम्या एक दीस 12 जणांक जेजून सरशी आपयले आणि तांकां देवसार सोडोवची पदवी दिवन दोगांक धाडले आणि ताणें तांकां अशें फरमायलें वाटेक एक दांडो शिवाय दुसरें कितेंच तुमी व्हरिनाये बुती जावं पोतें जावं आनी चिरयेंत दुडू जावं घेनाये पांयांक वाणो घालयत तरी बदलूंक वस्तू व्हरिनाये ह्या शिवाय तो म्हणालो खंयच्याय घरांत तुमी रिक्षात त्या वाड्यांतले भायर सरन वसासर त्याच घरा रावा आनी कोणूय तुमकां स्वागत दिना आनी तुमकां आयकना जाल्यार थंय धांवन भायर सरन वसा वेता आसतना तांकां एक सत्राय दिवच्याक तुमच्या पांयांची दुळू फापुडा अशें ते भायर सरन वचून पातकी जिणी बदला म्हणून लोकांक प्रसंग करूंक लागले तांणी जायते देवसार धांवडयले आनी सबार पिडेस्तांक तेल लावन गूण केली देवाचे उतर वाखणी तुका क्रिस्ता बाळका जेजू थंय मोगाळ भावन आनी भयणीनो खंडी जावन वांजेला आमी जायते फाटी आयकला जेजून आपल्या 12 शिसांक धाडचे आनी तशेंच 22-70 शिसांक धाडचेय आमकां वांजेलान पळोवंक मेळटा आज 12 जाणां आपोस्तलांक जेजून धाडचे घडीत आमकां आयकूंक मेळटा आपोस्तल म्हणलो शब्द तसो नीज अर्थ धाडलोलो म्हणून अर्थ आनी ते धाडच्या पयले हेच्या वांजेलान आमकां पळोवंक मेळटा आपणा सरशी आपयिल्ले शिवाय धाडूंक जायना थोडे फावटी एकलो व्यक्ती आपणा इतल्याकच चिंतून आपल्याच कुशेन कितेंय करूंक पुरो ते मिसांव जायना ते मिसांव सुरू जावचेंच आपोवण्याद्वारे आनी ते आपोवणें पारखूंक आयकूंक समजूंक वेळ जाय संवसारांत बिजी आसतना जायत्या संगतींनी राटावळींनी बुडोवन आसतना हें आपोवणें थोडे फावटी आयकूंक गेलें कश्ट जायना म्हणून न्ही कश्ट कित्याक जायते हेर आवाज इतले डॉमिनेट करतात देवाचो आवाज आयकूंक पारखूंक इल्ले कश्ट जाता रागान फारीकपणाच्या आशेन ह्या विपरीत पयशांच्या आशेन भरल्यार देवाचो ताळो आयकूंक कश्ट पयशां विशयानूच चड आनी चड तुज्या चिंता मग्न जाता आनी कितें ह्या वडण्या संगतींत तें थांबोवंक हें येता देखून पयल्यान जेजूचें आपोवणें ह्या देवाचें आपोवणें पारखूंक आमी थोडेपणी मौन ह्या संवसारी संगतीच्या गुलामपणांतल्यान भायर येवची गरज
देखून पयलें आपोवणें सुरू जावचें देवातावन देव आपयता. न्ही मात्र त्या दिसा 2000 वर्सां आदीं ताणें धाडलें, आजून आपयता. आनी आपयता म्हणटना आमच्या मतींत कितले पटी सांगल्यार तें वचना. खाली थोड्यांक पाद्र्याक जावं सिस्टर जावंक आपोवचें म्हण चिंता. सूख हर एका क्रिस्तवाक आपयता. देखून हांगासचे हर एकली आमी देवातावन एक आपोवणें घेतलेली, कोणाय एका मनशा तावून न्हय. जायतीं जाणां कंप्लेन करतात, शिकल्या सगळें शिकप जालें, काम ना. सक्कड सांगतात हें ना तें ना, एक्सपिरियन्स ना, हें जायना तें जायना. आनी आप काम मेळना जाल्यार भोव कश्टांचे 12 वरां 14 वरां काम करयतात आनी बिकेसो सांबाळ दितात. संवसारी सत जायतीं कामां वचून आसात. पूण सोमी हर एकल्याक आपयता. ताच्या शेतांत वावरूंक, ताचे मिसांव परगट करूंक तो आपयता. तातूंत केदींच हे आनी खंयचेय संगतेन ओवरटेक करूंक जायना. तुका काम ना, तूं भायर वचूं ना. आमकां हर एकल्याक ती एक संतोशाची गजाल. आमी हर एकली गरजेची, कितली प्राय जावं. थोड्यांनी सांगचें आसा म्हाका देवान आणखी कितें दवरला, आणखी कितें दवरला म्हणून आमचेर विचारचें न्ही, देवा कडेन विचारचें. जाप तो दिवंक शकता. कितेंगी तुज्या मुखांतर करूंक आसा, भविष्य तुज्या खातीरच, तुज्या सर्वसावा खातीर, या तुज्या कुटुंबा खातीर कितेंगी तुवें विशेष वावर करूंक आसा, मागणें करूंक आसा. बॅड्रिडन जावन सांग पुरो परवाना. कित्याक आमी मेसचें संवसारी नदरेन व्हडले व्हडले गुडे खातरल्यार मात्र मिसांव म्हण चिंतचें, आनी कांय अस्कत या बोल्डनातल्या व्यक्तीन कांय करूंक जायना म्हण चिंतचें. देवाच्या दोळ्या मुखार तें पुरो सारकें न्ही. ते 2 कांस्याची नाणी घाल्ल्या त्या विधव स्त्रियेचें दान सगळ्यां जागी चड दान म्हणलो तो सुमी आमी पळयलें बरी पळयना. आमी खंयच्या मोणान ते मिसांव करता तें गरजेचें. देखून व्हडले व्हडले गुडे खात्रीचे व्हडले NGO बांदिचे म्हण ना. आपोवणें समजून तें करूंक. देखून पयल्यान तें आपोवणें देवातावन येवचें आनी तो आजून आपयता. दुसऱ्यान ताणें धाडलें दोगांक, एकल्याक धाडूना. कित्याक जावंक पुरो. समुदाय सांगातपण भोव गरजेचें. एकसुरें आमकां एकसुरें आसतना निराशेक संपणूंक सुलाभ. कितेंय चलवणी आयली तक्षण बेजाराय, निराशा येवचें साहस. आनी एकलो आसत जाल्यार ताचे लागीं सांगूंक या ताचे लागीं तिचे लागीं सांगून इल्लें समाधान जोडूंक साध्य जाता. देखून निराशे जाल्ल्या वेळार सांगातपण भोव फायद्याचें पडटा. जायते फावटी एकसुरें आसतना करेक्शन आमकां मेळना. जावंक पुरो तुवें कितेंय एक तुज्या मुखांतर एक बरें काम जालें, एक अजाप घडलें, आनी कितेंय तुज्या मुखांतर एक गूण जावचें, एक गडीत घडलें, तुवें हंकारान भरचें साहस. हंकार आपापींत प्रवेश जाता. देखून जर आनी एकलो आसा जाका तूं समान म्हूण लेखताय, ताका धैर्य लाभता तुवें केल्ली सूख. तूं कितें करनासाय तूं सूख तूं हंकारान भरलाय म्हूण सांगचें आसा. जायते फावटी आमकां तिदवणी गरज ना. हेरांनी सांगलें आमकां आयकूंक नाका म्हणटना आमी एकसुरे जाता. हंकार आपापींत वाडटा. केन्ना तुजें थंय खालतेपण आसा, तूं आनी एकल्याक आयकताय आनी तूं सांगातपणांत वाडताय. देखून जेजून दोगां धाडलें एकल्याक न्ही. बराबर ताचे सांगाता एकल्याची साक्ष जुदेव समाजांत स्वीकृत नातली. साक्ष रुजू जायचे जाल्यार या ती सारकी म्हूण घेजे जाल्यार कोर्टींत मिनिमम 2 जाणांन एक संगत सांगूंक आसली, साक्ष जाय आसली. त्या खातीर तिसऱ्यान कन्फ्युजन आसतना खंयचें करचें खंयचें नाका कितें म्हणटना दोगांची मत आसल्यार इल्लेशें एका सारक्या समर्पक रेझोल्युशनाक येवंक साध्य. देखून दोगूच म्हण न्हय, 6 जण एक समुदाय जावन आमी चड वारोवन सारके निर्धार घेवंक शकता. निमाणें सांगातपण मोगाक आनी एकवटाक एक साक्ष जाता. मोग आनी एकवट वाऱ्यार रावना. जें कितें जेजू शिकयता, जेजू निमाणें जेवणा वेळार जुवांच्या वांजेलान सांगता, तुमच्या मोगा वरवीं जें तुमी म्हजे शिस म्हणून संवसार वळखतलो. बिकॉज ऑफ युअर लव द वर्ल्ड वील नो दॅट यू बिलॉंग टू मी. न्ही व्हडलें शिकोवन दिल्ल्या वरवीं या आनी कितें अजापाक गेल्ल्या वरवीं तुमी मोगान एकामेका सांगता जियेल्ल्या वरवीं. मोगान जियेचें जाल्यार प्रत्येक जावन तूं येताना तुवें सांगातपणांत आसाचें. एक कोडे तुवें मोगान रावूंक जायना. देखून ह्यो 4 संगती प्रत्येक जावन दोगांक धडले असो अर्थ म्हूण सांगेत. आनी ह्या खातीर आमच्या जिवितांत कितेंय आमी करता जाल्यार आनी एकलें सांगता सोलोवंक आमी शिकोवंक जाय. जायते फावटी गुपीत कितलेशे जण चीट जाल्ले आसात. प्रत्येक जण सायबर क्रायम्स आमी आयकता, लाखांनी करोडांनी वगडायल्ले आसात.
सिक्रेसी गुपित कोणाकडे सांगनासतना तांतू गलचे घालून 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 लास्टाक गळ्याक येताना हातपाय बडवून जाले. आणि एक व्यक्ती असा तर जाल्यार तू शेअर करताना सांगताना तांतू कितें फेक आसा कितें तुका तू तुज्या मोतीक समजनातले आनी एकलो सांगूंक शकता. देखून जायत्यो संगती अनफॉर्च्युनेट म्हणयेत आमी आनी एकल्या लागीं सांगूंक फाटीं सरता लज दिसता जावंक पुरो, भेंद दिसता जावंक पुरो, आनी कितें जावंक पुरो. पूण आयच्या वांजेलांत आमी एक संगत घेवयेत आनी एकल्या व्यक्ती सांगता वांटून घेवंक तुजी मोतू तुजें कितें योजना आसा ती वांटून घेवंक चड बरेपणा पडटा. तिसऱ्यान ताणें अधिकार दिलो. जेजून अधिकार दिवन धाडले. खाली हातांनी धाडूना. खाली हातांनी वसा म्हणालो तें घेनाका ते येनाका म्हणालो पूण अधिकार दिवन धाडलो. देखून हर एका शिसाक जेजूच्या शिसाक पवित्र स्नान घेतिल्ल्याक एक अधिकार आसा. तो अधिकार ताच्या शिकपतान येवचो न्हय, ताच्या ग्रेस्तकायेतान या ताच्या वाकचातुर्यातान येवचो न्हय. तो अधिकार सोमयातान येवचो. तो अधिकाराचे मूळ सोमी. आनी कितले म्हणसर तो शिस त्या सोमयाक चिटकोन रावता तितलो म्हणसर मात ताका अधिकार आसचो. तो ना ताच्या सांगाता तो अधिकार कट जालो. जायते फावटी जायत्यांक पळयलां तो अधिकार आपणाचो सो म्हणून चिंचे आसात. आनी तो अधिकार ताणें दिल्लो बरें करूंक आपणाचें व्हडपण गाजोवंक न्हय. आपूण कितलो फामाद आपणाक कितें करूंक जाता म्हणून प्रूव करच्याक आनी एकल्याचेर दब्बाळीके व्हडपण चलोवच्याक तो अधिकार दिल्लो न्हय. सेवा करच्याक बरें करच्याक ताणें अधिकार दिलो. भोवन आनी भयणीनो, ह्या वांजेलांत आमी जायत्यो संगती घेवंक आमी शकता. चवथ्यान जावन ताणें धाडटाना ट्रॅव्हल लायट आमी म्हणटा खंय पयनार येताना जायते मर्दूंग खाणयेन व्हरनाका. 4-5 सुटकेस काणयेन गेलो जाल्यार तुजें सगळें पयलें सुटकेस वोवच्यानूच तुजें खर्च जातालें. संगती गरज आसा पळय. पूण जर तुजें पयन तुजें जिवीत बरें जायचें जाल्यार कितलें उणें संगतीचेर डिपेंड जावंक जाता तितलें उणो संगती घे. आनी हेच्या वांजेलांत जेजू म्हणटा दांडो घेया. दांडो त्या दाळा गरज आसलो. आतांय गरज आसा. जायती सुणी मेळटात जावंक पुरो. या तुका सारकें चलोवंक कश्ट जाताना दांडो घेया. दुसरें कितेंच तुमी व्हरिनाय. बुती नाका. आज दनपारां बरें जेवण मेळ्ळें सांजेक इल्लें जाय म्हणून व्हरची गरज ना. सांजेचे पळयता तो. पोतेय नाका. दुडूय घेनाकात. कोणो घाला. बदलूंक वस्तू सती नाका. घाल वस्तू तेंत घाल हेचें म्हणटा गे जेजू. बदलून जेन्ना नाका म्हणटा गे. हे एक सांकेतीक रुपान जेजून सांगचें खंयच्याच संगती विशयान फिकीर करनाकात. कित्याक हांवें धाडचें बापाच्या नांवी आनी तो सांबाळटा तुमकां. देखून पयल्यान तुमकां धाडटना तूं देवाचेर वंदवण आसाय म्हणल्या त्या संपूर्ण कन्विक्शनांत बरोवन वच. जर तुका कन्विक्शन ना तुजो बाप तुका पळोवन घेता तो तुका सांबाळटा म्हणून ना तर तूं एक शिस्त जावंक शकनाय. इफ यू आर एन्शियस. देखून जेजू एन्झायटी विशयांत चिंता करच्या विशयांत जायत्या खंत हुस्क्यान बसच्या विशयांत तो सांगता आनी म्हणटा पळया तें तण पळया तें सुकणी. ती सुकणी वंपी ना तरी तांकां कांय टेन्शन ना. सर्गीचो बाप पोसता तें तण पळय कितले सोबीत रितीन तो नेटयता. सालमांव रायक सदी तितले सोबीत जावन वस्तू न्हेसोवंक जावना. कित्याक तो सर्गीचो बाप पोसता त्या खातीर एका शिसाच्या मोतींत तें सादेपण आसाचें. ताच्या काळजान तें सादेपण आसाचें. ही संगत जायचे तें कार जायचे हें वस्तू जायचे हें ब्रँडेड संगत जायचे सॉरी ताचे वरवीं तुजें मिसांव जायना. व्हडली व्हडली ही गरज बांदचे ना. सादेपण क्रिस्ताच्या पाटला उदराचो चारो संकेत. तशेंच बुती व्हरनाकात. कित्याक हेरांच्या उदारपणाचेर भार घालयेत तुवें. आमी जायते पडशींचे हें काही कोणी आयकोनचे ना हांव मात्र बरो ना. जायतो लोक बरो म्हणसो आसा. जायत्या लोकांक तुज्या विशयांत फिकीर आसा. बरें करूंक तांचे तें आशा आसा. तांकां एक अवकाशी. जर सगळें तूं तुजें पळोवन काणयता जाल्यार हेरांक तुज्या मिसावान वांटली जावंक जायना. देखून हेरांच्या उदारपणाचेर बऱ्यापणाचेर वंदून रावंक किंवा एक अवकाश. आनी तशेंच एटॅचमेंट. खंयच्याय संगतीक चिटकोन रावण आसतना खंयचेंत ना. गरज मिनिमम संगती घेवन वच म्हणून आयच्या वांजेलान जेजू सांगता. फुडलें वाक्य जेजू म्हणटा ज्या घरा तुमी भितर सरतात थंयच रावा. हें घर बरें आसा हांगा रावया. ना ना तें आनी बरें आसा थंय रावया. घरा मेजी नाकात म्हणटा. त्या वाड्यान आसता म्हणसर थंयच रावा. थंय हळडी सोडून आनी कडेन वेतात जाल्यार मागीर आनी कडेन. दुसऱ्यान तो म्हणटा मिसांव करूंक व्हडल्यो व्हडल्यो इगोर्जो व्हडले व्हडले पोडियम व्हडले व्हडले स्टेज जायचे म्हणना. ल्हानशे एका घरा वसा थंय एकामेकाच्या सांगतपणान ते मिसांव जावचें. आमकां जायते फावटी आमकां ती एक पिशी शीर आसा. रेतीर एक
जायते पटी आतां करेजमाचे लेतीर सुरू जावचे आसा. थोडे पटी विगार इल्ले नर्वस जातात. फेमस फामाद प्रिचर्स आयले तर जाल्यार हजारांनी लोक उडसाता. सादे पाद्र्याप गेले तर जाल्यार कित लोक उडसात. आतां म्हाका तांणी फोन करतना तांणी सांगचें आसा, फादर बेजार करनाकात, लोक कितलो येता म्हणून कळीत ना. एक 200 येवंक पुरो फादर. हांवें म्हणचें आसा 200 सोडून 2 जाण आयल्या रे, 2 जाण आयल्या रे, तुमी म्हाका रितीरेका पळयता जाल्यार हांव रिती दितां. एकलो आयल्या रे, जर ताका देवाच्या उतरा विशीं आयकोंक म्हण आसा हांव दितां. कित्याक हांवें म्हटलें गॅलरीक उलोवचें न्हय, 1000 जण आयलो म्हणून म्हज्या डायरींत हांव 1000 जाणांक हांवें प्रीच केलें न्हय. म्हाका एक अवकाश मेळ्ळो जाल्यार देवा विशांत, जेच्या बऱ्यापणा विशांत हांव एकल्या व्यक्तीचे लागीं उलोवंक तयार. भाऊन आनी भयणीनो, जायते पटीं जे कोण इल्ले फामाद जातात तांच्या मतींत येता, इतलोच लोक गे, इतलोच लोक गे. भाऊ आनी भयणी, त्या पिशापणांतल्यान भायर ये म्हणून सांगता. ज्या घरा तुमी सरतात थंय वचून साद्या रितीन जेजू म्हणटा, जर तुमकां निराकरणी मेळ्ळी तर जाल्यार तो डिनाय करिना. तो सांगना म्हज्या नांवान हांव धरता देखून सक्कड तुमकां स्विकार करताले. तो सांगना निराकरणी मेळचे वांटोत तूं तुज्या वांजेलाचो, तुज्या मिसावाचो एक भाग. खंयचेय तूं घे, तूं गुरकार जा, या प्रतिनिधी जा, या खंयच्या एका संघाचो अध्यक्ष जा, सेक्रेटरी जा, कितेंय तूं जा, निराकरणी तुका बांदल्ली बुती. पाद्र्याप जा, सिस्टर जा, खंयचेय पार्ट ऑफ युअर मिशन. आमकां जायत्यांक ती निराकरणी स्विकार करूंक कळीत ना. वी बिकम बिटर. आमकां आमच्या थंय इतली कोडसाण भरता, ताणें म्हाका अशें केलें, ताणें अशें केलें, ताणें अशें सांगलें, ताणें स्विकार करूं ना, ताणें घरा एंट्री दिवं ना. तेंत जरोवन वेताय. जेजू म्हणटा, तुजी पांयाची धूळ पड वस. संकेत ताका थंय रावं नाका, मुखार वचूं. इट्स ओके, इट्स ओके, गो फॉरवर्ड. देखून जायते फावटी ही निराकरणी आमकां स्विकार करूंक आमकां कळी जायना. जायते पाद्र्याप सिस्टरां मुखेल स्थानार आसची खोडसाणेन आपणाचें जिवीत सारतात. हांव इतलें पुरो केलें, तितलें पुरो केलें, ताणें म्हाका अशें केलें, अशें केलें. भाव आनी भयणी, जर तूं देवाचो प्रतिनिधी जावन आसाय, ती निराकरणी तुका न्हय, तें देवाक मेळ्ळें. देखून जेजू म्हणटा, त्या विशयान तुमी टेन्शन करनाकात. पवित्र पुस्तकांत आमकां सोबीत एक उतर आयकोंक मेळचें. पुण्य पुस्तकांत आसा, वेंजन्स इज मायन. फारीकपण म्हजें, तूं हें घेवचें नाका. जर ताणें निंदा केल्या ताणें म्हाका, तूं हें टेन्शन करचें नाका, तूं मुखार वच. कशें फारीकपण घेजें, कालें कितें तें हांव पळयतां, तूं घे नाका. देखून निराकरणी ताचे तावण त्या खोडसाण्याच्या स्पिरितांतल्यान भायर येवंक जेजू पयलेंत वॉर्निंग दिता. 7वें मार्क म्हणटा, ते गेले आनी पातकिजींनी बदला म्हणून लोकांक प्रसंग करूंक लागले. न्हय मात्र तांकां मिसांव आशिल्लें गूण करूंक, देंवसार दवडोवंक, पातकिजींनी बदला म्हणून प्रत्येक जावन त्या गुलामपणांतल्यान भायर येवंक शिकोवंक तांकां एक मिसांव आशिल्लें. संदेश मिसावाचें केंद्र. पातकिजींनी भायर येवचें मिसावाचें केंद्र. न्हय गूण करचें. जेजून त्या खातीर जेजूचें पब्लीक मिसांव सुरू करतना ताच्या तोंडांतल्यान भायर आयिल्लीं पयलीं उतरां, वेळ लागीं पावलो, जिनी बदला. तें आउटडेट जायना. कित्याक चड आनी चड रितीच्या पातकांत मनीस मेतेर जावन आसा, गुलामपणांत पडून आसा. देखून तुका एक ताच्या कॉन्शियन्साक जागोवचें आसलें. न्हिदोन पडलां जावं पुरो, तें कॉन्शियन्स जागोवचें आसलें. एक आपोवणें मिसांव म्हळ्यार तें निमाणें. वांजेल, हो वांजेल आज आमकां कितें सांगता, आज म्हाका आनी तुका कितें सांगता. पयल्या म्हाका आपयलेल्याक आज हांव आयकतां गे म्हणलें सवाल विचारता. डू आय लिसन टू हिम हू हॅज कॉल्ड मी. म्हाका एक याजक जावन आनी आमकां हर एकल्याक पवित्र स्नान मेळिल्ल्यांक डू आय लिसन टू हिम टुडे. आज हांव म्हज्या सोम्याक आयकतां गी ह्या संवसारी संगतीक आनी हांवें शिकपाक संवसारी राजावाक मात्र हांव कान दिता आनी म्हजें जिवीत चलयतां. नंबर 1, हर एकल्यान आमी जाप दिवंक आसा. सेकंड, म्हजो भावार्थ देवाच्या सक्तीचेर, पदवेचेर खंचला गी या म्हजे कडेन आसच्या संगतीचेर, संवसारी संगतीचेर खंचला. ऑन whom do I depend? Is it on the power of Christ or on my own strength? तिसरें, म्हजो भावार्थ हांव एकोडो, एकसुरो जावन जियेतां. ह्या म्हजो भावार्थ हांव हेरां संगी वांटून घेतां. म्हज्या कुटुंबांत धैर्यान
मोगान संतोषान अभिमानान वांटून घेता. म्हज्या वाड्यांत म्हज्या कामाच्या थळार तो वांटून घेता. या म्हजो भावार्थ म्हज्या एकल्याक तो कोणाक हें करना म्हणून त्या एकवडेपणांत एकसूरपणांत हांव जियेता. ही 3 सवालां जर आमी ऑनेस्ट रितीन सोम्या मुखार जाप दिता खंडीत जावन ताचें आपोवन कितें म्हण आमकां समजूंक साध्य जातलें. ताच्या सांगतपणांत आमी जियेतले हांव ताची जावन जियेतले हांव. आज आमी स्मरण करची जावन आसा भगवंत आगाता 3ऱ्या शतमानांत बहुशा क्रिस्त शका 250 आनी 2 इसवेंत तिका जिवेशी मारले. खाली एक हिस्ट्री सडा वचून अशेंत म्हणून बरयल्लें ना, पूण संप्रदाया प्रकार 15 या 16 वर्सां प्रायर तिका जिवेशी मारले. कित्याक हांव क्रिस्त तावन तिका अलग करूंक प्रयत्न केल्ल्या वेळार ते म्हणाले म्हजो जीव काडयेत आनी रक्तसाक्षीन जावन आपणाक समर्पिल्ली. एमिसाचें बलिदान पेटयतना आमकां रक्तसाक्षी जावचें तसले भाग मेळचे ना. हांव भाग म्हणून सांगता, भाग मेळचे ना, पूण खंडीत जावन क्रिस्ताचे साक्षीदार जावन ल्हान ल्हान मापान जियोवचे भाग हरी एकल्याक मेळटलेंच. आमी कुड्डे या बेरे जाल्ल्या शिवाय सोम्याचे साक्षीदार जावंक आमी अत्रे घ्या. ही काउंट्स ऑन यू. तुजेर तो फाती येता. नाही मात्र तूं ताचेर फाती येवचें, तुजेर तो फाती येता. ताची शुभ वार्ता प्रगट करूं. ताच्या फाती येण्याचे सेवक आमी जावया. आमेन. Berpuncak tuka aduraya Mundoani wain Bapa Surginca Swikarkan पवित्रत्या काढून बदलून ती मासरतान ख्रिस्ताच्या किरकोळ काळ सामोना वोपून दिता मोगा आमची ल्हान व्हड कामां सुफळ कर म्हूण मागता. वरपुंचाक तुका हाडून आयल्या वुंदो आनी वायन बापा सर्गीच्या स्वीकार कर पवित्रत्म्या काढून बदलून दी मासरतान क्रिस्ताच्या. भाऊ बहिणीनो, आमी भेटोवचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमे आमच्या नाक्या पोळी सभेच्या दावाक सर्वेश्वर मानून घेऊ. प्रितीच्या बापा भगवंत आगताच्या जैतच्या उडासाक हें दिन वसण्याचें बलिदान आमी तुका भेटयता. तुझ्या मोगा खातीर तिने मांडलेले झुजू आणि भोगलेले कश्ट तुझ्या नावाक मान आणि तुझ्या काळजाक संतोष दिवंक पावले. तशेंच आमचे दिसपटे जिणयेंत तुझ्या मोगा खातीर आमच्या ताळण्यांचेर झूज मांडूंक आणि हे परी तुका मान आणि संतोष दिवंक दयाळायन आमकां कृपा दी. तुझ्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेश्वरा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. वर्षामी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आगता तुझ्या रक्त साक्षीनीन तुझ्या जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपले रगत व्हरोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमचे असत कायेंत क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्ण येन परजळटा.
देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगती आम्ही प्रितुमे निरंतरी संतोषान तुझी स्तुती गायता. बापा खरोच तू पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूची. तेचपरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हळें तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आणि सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आणि समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. भावट सगट परगटुया. तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवनपणावर तुवे आमकां सोडलाय सोमिया. संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर, जय क्रिस्ताचे जय. बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आणि हो जिवीत असो उंडो आणि सर्वणेचे काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आणि तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं बरमून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आणि लिओ आमच्या बगेवन बापा, पिता पॉल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. जीवनपणाचो भरवसो दवरून मेल्यांत ती आमच्या भाऊ भयणीची काकुळट कर. तांकां आणि तुझे इश्टगतींत अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुझे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हणून मागता. अंकवार म्हळ्या देवाचे मे संगती भगेवन जुजे दिस पती भगेवन धर्मदूता आणि सर्व काळी तुका मानवाल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन.
सदांच आमच्या जिवितांत देवाचेर भार घालून जियोवणू ताच्या हजरपणाक ताच्या मोगाक ताच्या प्रॉविडन्साक ताच्या उदारपणाक साक्षी जावन जियोंक जाय अशी मजत मागून जेजून शिकयल्लें प्रार्थना सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवणदरा जेजू क्रिस्ताचें दुसरें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुझ्या उदारका कोळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणे मासुमेस्तांक शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं जी येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोय असो. एकामेकाक शांती दियात. क्रिस्ताची शांती तुमचे सोय. देवाची शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया हो जावन आसा आमचो सोमी. देवा बापान ताका धाडलो. ताचे मोग बोक्साने आमकां परगट करच्याक. तूं बरें करीत गेलो, शिकयत गेलो आनी निमाणे आपणाचो रक्ताचो निमाणो थेंबो वारयता पर्यान तो कश्टालो आमचे पासत बापाची भुरगीं आमकां करच्याक. परत ह्या उंड्या आनी वायना रुपार येता ताचे साक्षी जावंक आमकां आदार दिता. जेवणाक आपोवन घेतले मी सुमेस्ता सुभागी. सुमिया केंद्रीय नका फोना उजो उतरांस आशिता सुमिया लेता कनिया आशिता लेता सुता आशिता सुमिया लेता दुनिया आशिता लेता मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
पासून संवसारांत आयलोय कालवार दोंगरार जीवर पेलोय मोठी पासून संवसारांत आयलोय कालवार दोंगरार जीवर पेलोय मोंड्या रुपाया काळजांत येताय तुझ्यातून जीवन दिता हांव आशिका सोया हांव लालिता दर्या आशिका लालिता देव तुका सदा. काळजांत आयिल्ल्या सोमया लागीं उलया. तो कितें आमचे कडेन सांगूंक कशें येता, उलोवंक कशें येता, आमचे संगी रावोवंक कशें येता. सोमया जेजू तुका अर्गा ना फोवो तरी आमकां तुवें आपयलाय. तुजींच जावन पवित्र स्नाना मुखांतर आमकां मागल्याय. तुजें उतर परगटचें मिसांव तुवें आमकां हरी एकल्याक दिलाय. सोमया साहित्य पोटी तुजें उतर आनी आमची साल सांगाता वसोंक ना. आमचे जिणेची रीत तुज्या शिकवणेच्या विरोध आसा आनी असो परिणाम जावन तुका साक्ष दिवच्या बदलाक तुजे विरोध आमी साक्ष दिल्या. सोमया आमच्या सर्व अनवेपणात आवणू वांकड्या जिवितात आवणू आमकां सुटका दी. सोमया आमकां गूण कर. सोमया आत्मीक रितीन जे कितें आमचे थंय काळोख आसा तो काड. सोमया तुजे विशांत आनी आमच्या भावार्था विशांत अभिमान पावोवंक आमकां शिकय. सोमया तुजें बरेंपण बगून तुजे खातीर हांवें कितें म्हणी खरी जे म्हणले तसली उर्बा आमच्या हरी एकल्याच्या काळजांत घाल. सोमया आनी हें जिवीत तुजे कुशे प्रमाणे जियेल्या उपरांत
सर्गाला जावन बापा आनी पवित्र आत्म्या सवें तुजे संगे सासणाच्या सासणाक जियोवचे भाग आमकां फोव कर सोम्या. अर्गा आनी होकळाप तुका सोम्या जेजू. मान आनी महिमा तुका सोम्या जेजू. हरदान आनी वंदन तुका सोम्या जेजू. प्रार्थुया. भोव पवित्र आणि सर्व बलिष्ठ देवा, अंकवारपणाच्या आणि रक्त साक्षेपणाच्या जैताक लागून आगता तुझे भक्तीनेक भाग्यवंतामध्ये उबारून तुवें मुकुट दिलोय. आम्ही आता घेतलेल्या संस्काराच्या बळान सर्व वाईटाचेर धैर्यान जैत वरून सर्गींचे महिमेक आम्ही पावशंकर जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्यावर सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा आपला आशीर्वाद तुमचे वयर घालो. वसुनेयात क्रिस्ताच्या मोगान आणि कृपेन तुमकां धाडता. देवाचे वड उपकार. दय करून बसा. गुड मॉर्निंग. आयचे मिसेचें बलिदान भेटयलां मानदीक बाब देव फेर्नांद तांकां कॉयरिस्तांक वाचप्यांक स्वयंसेवकांक आनी तुमकां सुमेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. भोवन आनी भयणीनो, ह्या वर्सा आमी कुर्सोसो सांजुवांव हाचे 2 जुबलेव आचरण करता आसतना सुमार 400 भुरग्यांक स्कॉलरशीप दिवचे विशयंत येवजन परगट केल्लें बाळोगजेच्या वार्षिक फेस्ता वेळार. आनी जायत्यांनी तुमी आमकां आदार दिला ह्या दिशेन. आनी कोणाक ह्या स्कॉलरशिपाक पयशे दिवंक जाय तुमी आमकां ऑफिसान भेटचे. हे पयशे दुबळ्या आनी गरजेवंत भुरग्यांच्या शिकपाक आमी स्कॉलरशीप जावन दितल्यो. सो तुमचे मदलें कोणाक ह्या योजनाक हात मेळोवंक गरज मोन आसा खंडी जावन तुमी दिवचो आदार ह्या गरजेवंत भुरग्यांच्या शिकपाक आदार असो जाता. उडास दवरा. आदल्या वर्सा आमी सुमार 280 भुरग्यांक 10,000 लेखान स्कॉलरशीप दिल्लें. तुमी उदार मोन दाखयलें देखून तेच पयशे ह्या गरजेवंत भुरग्यांक दिवंक आमकां साध्य जालें. ह्या वर्साय तुमी आमचो हात सोडिनात म्हणून आमी बरवसता. एप्रील म्हयन्यांत आमी 2 यात्रेक पयणां आसा केल्यांत. एक इस्रायल, पॅलेस्टीन, जॉर्डन आनी इजिप्ट गांवाक जेजू जल्मून वाडोवन सुवार्थ परगट करून आजाप करून अकरेक मरून पुनर्जीवन जाल्ले हे पवित्र जागे एप्रिलाच्या 13 तारखेतावन 25 तारखे म्हणसर. आनी एक यात्रेक पयण आसा युरोपाच्या पवित्र जाग्यांक. तेंय एप्रिलाच्या 13 तारखेर सुरू जाता आनी 20 आनी 9 तारखेर आखेर जाता. आनी हें पयण रोमाक, वातिकनाक, पादवाक, आसिसी, ताचे उपरांत फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल, लिस्बन, लूड्स, फातिमा असल्या संत भक्तांच्या तशेंच मोरयेन दिश्टीक पडलेल्या पवित्र जाग्यांक आटापता. जिणयेन मेळचो एक अवकाश तुमी खंडी जावन गळसूंक फावो. तुमची नांवां बेगीनच आमचे लागीं दाखल करा. हांगा तावन बैसरून हांगासर पावची सकड वेवस्था हातून आसा. सांगातच ह्या पुणशेतावन याजक तुमकां आत्मीक निर्देशन दिवंक, बायबला विशयी शिकोवन दिवंक, तशेंच दिसपडते मीस पेटोवंकय आसतले. तुमी ह्या अवकाशाचो फायदो जोडचो. एप्रिलाच्या 13 तावन 15 तारखेक एक पयण आनी एक 13 तारखेतावन 20 आनी 9 तारखे पर्यंत. भोवन आनी भयणीनो, जे कोणाक मिसां दिवंक जाय तुमी हांगासर पुणशेताच्या ऑफिसांत दिवं येता. तशेंच कोवेंताचें पार्लर रिसेप्शन आसा थंयसर दिवं येता. कुमसार जावंक स्टेजीच्या फाटल्यान आमच्या कोवेंताचें चॅपल आसा थंयसर याजक आसात. तुमी हर एका ब्रेस्तारा हांगासर नोवेनाक येतात आनी बाळका जेजूतावन जायतीं बेसांवां तुमी जोडटात. खंडी जावन तुमी जोडलेल्या बेसांवांची साक्ष दिली जाल्यार आनीकय हेर लोकांक जेजू थंय येवंक एक अवकाश जाता. फेस्ता संदर्भी, नोवेनाच्या संदर्भी आमी जायत्यो साक्षी असल्यो घेतलेल्यो आसा आनी त्या उपरांत आमी ते सोशल मिडियार परगट केल्लें.
आनी तें पळोवन पयशिल्ल्या गांवांतवन जायतो लोक हांगा फेस्ता वेळार आनी फेस्ता उपरांतय हांगासर आयिल्लो आसा. पळया तुमी दिवची साक्ष कशें आनी क्रिस्तांवांक न्ही आसता अक्रिस्तांवांक सयतय हांगासर येवन तांचो भावार्थ जेजू थंय व्यक्त करूंक मात्र न्ही जेजू तावन बरेंपण जोडूंक साध्य जालां. त्या देखून तुमी जोडलेल्या बेसांवा विशयंत सांगूंक लज नाकात. आमकां ऑफिसान मेळा आमी ते रेकॉर्ड करन जेजू थंय हेरांनी येवंक तुमी एक साधन जावंक पावतल्यात. आज मिसा उपरांत उंड्याक आनी थंड पिवनाक दान दिल्ल्याची हांव नांवां वाचतना तुमी मुखार येवन मनाची वात स्विकार करची. कियान जेडन लोबो पयल्या वर्साचो जल्मदिवस संभ्रमचे संदर्भी बाळक जेजूक अर्गां जावन विजय आनी फ्लोरिटा लोबो कारिंगण मोगार नाडतावन तशेंच आयरीन पेरेरा वामंजूर तावन स्टॅनी आनी सॅन्ड्रा डिसोजा राणीपुरा तावन आनी महिमा वर्जिनिया रेबेक्का कारकळ तावन तांणी दान दिल्लें आसा. तांकां आनी तुमकां सुमेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आतां नव्याना खातीर दिवे मोडया. त्या उपरांत भुरग्यां खातीर विशेश मागणे आनी आशिर्वाद आसा. प्रागाच्या बाळका जेजूच्या नव्यान मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा तुमी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिदा गुण कर्ण दैवीक वयस म्हळ्यार हांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हणना वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळोक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. सर आमचे ते सवा बाळका जेजू मुखार आमी दवरया. बरी सैरीक मेळचे पासून जायते तरणाटे तशी तरणाटी विनंती करनासात. जायते शिकाप जाला पूण तांची प्राय उतरल्या म्हणटात 30-35 जाल्यांत. आनी एखादी तिच्या निराशेन आसात सैरीक मेळना म्हणल्यार तसले एका निराशेन भरल्यान तांचे कश्ट सुमया मुखार दवरया. बरो जिनिये संगती बरी जिनिये संगतीन तांकां बेगीनच फावो जावं दी आनी सोबीत देवाक मानवाल्लें कुटुंबा जिवीत बांदून हाडूंक तांकां फावो जावं दी म्हणून मागया. भुरग्यांचें देणे आशेवच्या पासत तशेंच काम नासतना जायतीं कंगाल जाल्यात. आसलें काम विविध कारणां खातीर होगडायिल्लीं आसात. अशें आर्थीक परिस्थितींत कश्टांनी संपडोवन जायत्या निराशेक वळख जाल्लीं आसात. ते आमच्या भावंडांक सुमया मुखार हाडया. देवाक साध्य जालें की तेंच ना. विविध रितीच्या पिडेशिडेक वळख जावन उतर प्रायक आनी तशेंच हेर पिडेक वळख जावन आस्पत्र्यांनी तशें आमच्या घरा आसच्या आसऱ्यांनी आसच्या आमच्या भावंडां बसत मागया. आस्पत्रेचें बिल फारीक करूंक जायनासतना तरेपटे काम आनी तशेंच घरा पिडेस्तांची सेवा करूंक फावो तो वेळ दिवंक तांकां नासतना तसल्या समस्यांक वळख जाल्लीं आसात. पिडेस्तांक मातने पिडेस्तांची शुश्रूषा करच्यांक सुमया तूं पाव. तांकां तुजो सांगात तुजें समाधान तांकां फावो जावून मागया. परगांवांत आसच्या आमच्या भावंडां बसत मागया. तांच्या त्या वावरांत तांकां तृप्ती लाभूं. जें कितें सोपान तांच्या मोतीन आसा एक बरें कुटुंब बांदून हाडूंक आर्थीक भद्रती जोडूंक आनी तांणी घालचो तो घाम तांणी करचे तो वावर फळादीक जावं दी म्हूण तांचे बसत मागया. हें वर्स भुरग्यां खातीर म्हणून आमच्या दियेसीजींत नेमी हारला. आमच्या घरा आसचीं तशेंच हेर भुरगीं हे आमच्या भुरग्यां बसत मागया. आमचे लागीं कोणें न्ही कोणें मागण्याची
मागण्याचो आदार मागला आसतलो ह्या कोण कश्टांच्या विशयान आमकां कळीत आसतलें तांकांय बाळकाचेचो मुखार हाडया. ताचे गुण करचे सकत ताचे आशिर्वाद तांकां लाभो म्हणून अत्रे गुण मागून सांगात आमी म्हणया, हे भगिवून तूं जेजू बाळका अजा पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्यार सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसवांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. नमान मुरये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदबीम फळ तुज्या कुशीचें जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. देव मनीस जाल्ले तसलें अजाप वळखून घेवन तें आमी परगटया. देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळका लागीं मागणे. ये अजापांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर तुजी काकूळ तुजी दिश्ट घाल म्हूण सर पडून आमी मागता. तुजे इतलें बिरमोतेन भरलेलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतले अत्रेकान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण आनी तुजे कुमक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वरणुंचाक सदां सर्वदा. आमेन. बाळका जेजून आमकां दये केल्ल्या सर्व उपकारांक पासत आशिर्वादां पासत सांगात आमी ताका अर्घ दिवया. हे भोव उद्दार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दया केल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्घां भितूंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजापांचे इमाजे मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांक विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी खळनांतली दैवीक मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. आशिर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळून. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सगळें जियेत आनी रास करता सासनाच्या सासना. पयलो ब्रेस्तार ह्या म्हयन्याचो जावन आसता. जर भुरगीं आसात जर जाल्यार हांगा मुखार येवचें. आमच्या कुटुंबांत आसच्या भुरग्यां पासत आनी तशेंच जावंक आमच्या वाड्यान आमच्या शेजारा आमच्या लागीं कोणें मागलां भुरग्यां पासत प्रत्येक जाण मोठव्यान ह्या भुरग्यां पासत थोडो वेळ आमी मागया. देवाचे व्हडलें आशिर्वाद जावन ह्या भुरग्याक देवान फोवो केला आसता. प्रत्येक जावन तांची शुश्रूषा करच्या तांकां सांबाळच्या आवय बापाय पासत टिचरां पासत आमी मागतना प्रत्येक जण ह्या भुरग्यांक सर वायट विघ्नतावन राख. सारक्या वाटेन चलोवंक तांकां आदार दी. सर्व रितीच्या वायटाच्या संगतींत तांकां निवार म्हणून अत्रे गूण आमी मागया. आमची जाप जावं दी. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे ऐक. पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी भुरग्यांचो मोग करूंक आनी भुरग्यांनी जेजूचो मोग करच्याक प्रेरण दिवंक आदार दी म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. सर्व भुरग्यांनी जेजू बरी तांच्या आवय बापायक खाल जावंक फावो कर म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. भुरग्यांनी तांच्या आवय बापायक आनी शिक्षकांक गौरवान लेखूंक आदार दे म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. भुरग्यांनी बरें करून शिकून उत्तीम अंक जोडून बऱ्या क्रिस्ती मौल्यांनी वाडोवन
सोम्याक साक्ष जावंक तांकां फावो कर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. भुरग्यांच्या देण्या खातीर लाले उंच्या काजरी जोड्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. जर तूं खुशी व्हरताय बेगीनच भुरग्याचे देणे फावो जावं, न्हय तर जाल्यार आसल्या निराधारी भुरग्यांक आपणाचे भुरग्यांक घेवंक तांकां फावो कर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. भुरग्यांचे वाडावळेक संबंदीत उलोवण्याक संबंदीत तशेंच मोतीक आनी कुडीच्या वाडावळेक संबंदीत पिडे वरवीं कश्टोवच्या भुरग्यांक बरी भलायकी आनी संपूर्ण बरेपण तांकां फावो कर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. पवित्र स्नाना मुखांतर देवाची भुरगीं जाल्ली आमी आमचे जिवीत देवाचे कुशे प्रकार मांडून हाडूंक आदार दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आवय बापयसो समर्पक मोगूण आसतना कश्टोवच्या भुरग्यां पासत मागता हांव. जावं पुरो कामा निमती या हेर संगती निमती भुरग्यांक समर्पक संरक्षण समर्पक मोग दिवंक ती सकनात त्या आवय बापाय गुण कर आनी तशेंच त्या भुरग्यांच्या काळजांत आसची ती दूख निवराय म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. तुमचे वैयक्तीक गरजोय बापा मुखार दवरया. जेजून शिकयल्लें प्रार्थना सांगता म्हणया. आमच्या आमच्या बापा बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे वयर बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्गींच्या बापा मोगाच्या सागोरा तुवें तुज्या पुता जेजूक मनीस जावन ह्या संवसारींत धाडलो आनी तूं आमचो मोगाळ बापय आनी आमी तुजी भुरगीं म्हणून कळयलें. तुज्या पुता जेजून भुरग्यांक आपले वेंगेन घेतलें आनी तांकां आशिर्वाद दिलो. ताच्या जिवनपणांतय तुवें आमकां तुजी भुरगीं केल्याय आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी नेटयल्याय. आज ह्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तांकां सर्व पिरेशिरेंतली आनी वायटा विघ्नांतली निवार म्हण तुजे लागीं मागता हांव. आवय बापायक खाल जावन चलोवंक बऱ्यान शिकोवंक शेगून आनी जिनी नेटोवंक तांकां आदार दी. तुज्या पुताची देख घेवन तांणी कुडीन मोतीन आनी तुजे कुरपेन वाडोवंक तांकां तुजें बेसांव दी. ह्या भुरग्यांच्या आवय बापाय खातीर आमी मागता हांव. देवाचें देणे आनी मोगाचें फळ जावन जोडलेल्या ह्या भुरग्यांक क्रिस्ती मोलांनी वाडोवंक जायसचें मार्गदर्शन तांचे तावन तांकां मेळचें कर. कुटुंबांत तांच्या शांत समाधान माया मोग रास करूं तांची सर्व योजना आनी कामाक पोंताक पावय हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. तुका जेजू बाळका उरकां दिता आज तुका दियाक म्हजो गरजा कांतान सांगा तिगसूरपणा आभार मानता सदां. देव पोळी पोळ संवसाराक आयलो पातक्यांक सुरग सोडून दिलो आमची पातकां तुवें वावयले तुज्या गाया वरवीं गाय गुण केले. उरकां तुका जेजू बाळका उरकां दिता आज तुका दियाक म्हजो गरजा कांतान सांगा तिगसूरपणा आभार मानता सदां. मोगाळ पुत्रा सोबे अवकार मोरया आशिर्वाद दी आमकां